48. A48. देवबरी सकाळ देव मुगाळ भवानाने भैरीनो ऐशा दिसाच्या में साचे राधे हे परियसात अर्गामी स्थिता बेनेडिक्ट लसनादो भोरी मार तशंस ऑलविन तावरो आणि कुटाम दुबई वेनिसा डिसोजा बेंदोरो एक नवीन काम मिळाल्या खातीर देवाक अर्गां दितात. तशेंच आज आश्रयाच्या निवास्यांक दनपरांचे जवान देवादीन एवलिन पिंटो हिच्या जल्मा दिसाच्या उडासाक वेनिसा डिसोजा बेंदोरो हांणी दान जावन दिलां आनी तशेंच तिका नवें काम मेळिल्ल्याक देवाक अर्गां जावन हें जवान तांणी दान दिलां. तशेंच आज आमकां सांजेची कॉफी फळार दिल्या ॲस्टन डिसोजा रानीपुरा ह्या दोनी दानींचेर देवाची विस्तार आशिर्वादां आमी मागतांव. संतांची मजत तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर प्रत्येक तरान ह्या मेसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागतांव. तशेंच आमची हर एकल्याची त्या सवांग गरजो आमी ह्या मेसाच्या बलिदाना वेळार पेटोवन दिवया. भक्तीपणान ह्या मेसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेवया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. मोगाच्यानो देवाकार बलिदान भेटूंक आमी सरसंगता जमल्याव. आयची देवस्तुती आमी हेरांच्या गरजा पावूंक उलो दिता. देवान आमकां विविध रितीचे गिरेस्तकायेन भरला. उदा मनान आमचे थंय आसलेल्या हेरां लागीं वांटून घेतना वरतो संतोश आमकां मेळटा. देखून आमी उदार जावन वरतो संतोश आपणावंक ह्या पवित्र बलिदाना वेळार मागया. मुगाळ भाव भयणीनो सद्या काळाचो 26वो आयतार आज आमी आचरण करता आनी आयच्या दिसाचो संदेश आतां आमी आयकलो. आमच्या जिवितांत आमी उदार जावंक आनी हेरांच्या गरजांक हेरांच्या कुमकेक पावोवंक आयच्या देवस्तुती आमकां उलो दिता. जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमकां मेळिल्ले अवकाश हेरांक बरें करूंक आमी गैरसिनातल्या खातीर देवा लागचें बोगसाने ह्या वेळार आमी मागया. हेरांक कुमोग करूंक अवकाश मेळिल्ल्या वेळार आमी कुमोग करिनातल्या खातीर आनी प्रत्येक तरान आमचें थंय कितें आसा तें हेरांक दिवन वांटून घेवंक इन्कार केल्ल्या खातीर देवा लागचें बोगसाने आमी मागया. संगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवा
आणि तुमकां भाव भयणीनो तुजो गुण्यानुसारून सांगता मनान चिंतून तनान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या बसोत बगयान सदांच संकार मरिये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती मन प्रार्थन मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती सजाईसा संसारी सर्वेच बळा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिनवासा तू बापाच्या उजव्यावर पोचलाय आमचे मागणे मागून घे त्या पवित्र देवा बापाचे महिमे जेजू Christa, Jesus Christa, get close to Pavit, get close to Ishmael, get close to Parameshwar. Amen, 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 प्रार्थूया. सर्वोद्वेदार देवा आमच्या बाबा तुझी अगणित पदवी भोगन पातक्यांची दया करून आणि तांकां बक्षाने दिवन तू दाखयताय आम्हा पातक्यांक सदां कनवळ्यान वागय आणि तुझ्या बसवण्याक सगळ्या काळजान अत्रेगून सर्गीचे सुख आमी जोडीशें कर आमच्या समिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता ससनाच्या ससनाक. आमोस प्रवादीच्या पुस्तकांतले वचप. सरस्पोर देव अशें म्हणटा सियोनान सुशेगाद जियेतल्याचे आनी समारियाच्या दोंगराचेर आपूण सुरक्षीत आसात म्हूण चिंतल्याची काटा. हस्तिदाताच्या कांटीचेर ती आड पडटात आनी आपल्या पळंगांचेर पांय सोडयतात. हिंडांतल्यो शेळयो आनी गोट्यांतली वस्त्रां मारून ती खातात. किन्नारीच्या नादार ती व्हडल्यान गायन करतात आनी दाविदा भाशेन संगीताची नवी वजंत्रां सोदून काडटात. व्हड काश्यांतलो दाका सोरो पियेतात आनी बोव उत्तीम तेलांनी आपणाक मागतात. पूण जुजेच्या नासाची ती चिंता करिनात.
देखूनच ती आता निवासित झाल्यात, सुशेगात असल्यांची मजा सोपतली. देवाचे उतार हे. देवाची गोड उपकार. Service for a public सर्विस por sedans, विश्वास porto, अन्याय सल्यान, न्याय निजून दितातो, बुकेल्यान तो ग्रास दिता, कैद्यांचो संकल्यो तो तुटून उडयता. Atmya moja service for a public सर्विस por कुड्यांचे दोळे उघडता, भगवल्यांक नीट उबी करता. सर्विस por परगाव्यांक राखता, अनाथांक आनी विधवींक तोंड सांबाळता. Atmya moja service for a public Atmya moja service for a public सांत पावलोन तिमोथीक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वसाप. तूं देवाच्या मनशा संवसारी संगतीक पाटकन नितीचो, भक्तीचो, विश्वासीपणाचो, माया मोगाचो, सोसणीकायेचो आनी बळेपणाचो पाटलाव कर. भावार्थाचे झूज उत्तम तरान झूज आनी ससनीक जिविताचे इनाम जोडून घे. ह्याच खातीर तुका आपोवणे मेळिल्ले आनी सबार साक्षी हुजीर तुवें भावार्थाची उसारणी केली. आतां सर वस्तूंक जीव दितल्या देवा समोर आनी अधिपती पिलाता हुजीर आपली उत्तीम उसारणी करून ताका साक्ष दिल्ल्या जेजू क्रिस्ता समोर हांव तुका फर्मायता. तुजे कायदे विश्वासीपणी पाळ आनी सोमी जेजू क्रिस्ता प्रत्यक्ष जाता पर्यंत काताविने आनी अपेक्षाविने जिये. देवा निश्चित केल्ल्या वेळार तो आपणाकच प्रत्यक्ष दाखयतलो. सदैव आनी श्रेष्ठ अधिपती तो, रायांचो राय आनी धनियांचो धनी. तो एकलो मात अमर आनी तो आगम उजवाडान जियेता. खंयच्याय मनशान ताका देखूंक ना आनी कोणूच ताका देखूंक शकना. ताका जावं मान आनी ससनीक रजवटकी. आमेन. देवाचे उतार हे. देवाची गोड उपकार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. कितलो व्हडतो ग्रेस जेजू क्रिस्त जावन नसलो तरी तो दुर्बळो जालो, कित्याक ताची दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस करच्या. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस por तुमचे सोवे असो. तुमचे सवे असो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजून फरिसेवांक सांगलें, एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो. तो पितांबर आनी नजूक सनी वस्त्रां न्हेसतलो आनी सदां न्हीद फेस्तां करून गम्मत मारतलो. ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बागलार लाजर नांवाचो रुवानी भरलेलो एकलो भिकारी येवन पडटलो. ग्रेस्त मनशाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके जाल्यारय खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो.
सुनी लेगून येवन ताची रुवां लेवतलीं. थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गीच्या जेवणाक अब्राहमाच्या कुशीनच बसयलो. ग्रेस्त मनीसय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. पाताळी वळवळ्या मदें आसतना ताणें आपले दोळे उबारले आनी पयस अब्राहमाक आनी ताचे कुशीनच बसोन आसल्या लाजराक ताणें देखलो. आनी ताणें भोबमान म्हळें, अब्राहम बापा, म्हजी बीर मोदशींत, हांगा ह्या उज्याच्या आकट्यांत हांव वळवळटां. लाजरान आपल्या बोटाची थेमेटी उदकांत बुडोवन म्हजी जीब थंड करीशें ताका हांगा धाड. पूण अब्राहमा ताका जाप दिवन म्हणालो, पुता, तुजे चिनयेंत तुवें कितलें सूख भोगलां, तितलेंच लाजराक दूख भोगूंक मेळ्ळें. हाचो उगडास कर. पूण तो आतां हांगा सूख भोगता आनी तूं थंय वळवळटाय. ह्या शिवाय आमचे आनी तुमचे मदें व्हड एक खंदक आसा. त्या वरवीं हांगा तावन तुमचे कुशीक वचोंक कोण सोदतीत जाल्यारय ताच्यान वचोंक जायना. तशेंच तुमचे कुशीक तावन आमचे कुशीक कोणाच्यानी उतरोवन येवंक जायना. तो व्हड ग्रेस्त मनीस म्हणालो, तर बापा, लाजराक म्हज्या बापायच्या घरापणी धाड, म्हणून हांव तुजे लागीं पोरातां. म्हाका 5 जाण भाव आसात, तांणी ह्या वळवळ्याच्या सुवातेर येनाशें. अब्राहमान ताका जाप दिवन म्हळें, मोइजेक आनी प्रवाद्यांक ते आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणी उठलो जाल्यारय ते सतमानचे नात. देवाचे उतार है वकली तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, 1903 इस्वेंत 7 ऑस्कर अवॉर्ड मेळिल्ली मुवी जावन आसा. हांगासर शिंडलर्स लिस्ट म्हणून. आनी प्रत्येक तरान एक कातोलीक बिझनेसमॅनाच्या जिविताचेर आदारीत जावन ही मुवी काडिल्ली जावन आसा, हें पिक्चर काडिल्लें जावन आसा. ह्या व्यक्ती कडेन जायते पयशे आसले आनी जायत्यांक लुटून आपणे जायते पयशे कमायिल्ले आनी तो ग्रेस्त जाल्लो. आनी ताच्या जिविताच्या एका हंतार ताका कळटा आपणें जोडुल्लें, आपणें कितें आपणायलां तें व्यर्थ म्हणून तो चिंता. आनी आमकां कळीत आसा, नाझीच्या आडालत्या काल जायत्या जुदेवांक कश्टार आसले, जायत्या जुदेवांक जिवेशी मारिल्लें. आनी असल्या संदर्भार तो कितें करता, त्या लोकांक बचाव करचे खातीर आपणाचे पयशे वापरता. आनी ही मुवी अशीच मुखारून वता. आनी मुवीच्या क्लायमॅक्सार येता आसतना सकट लोक ह्या व्यक्तीक सन्मान करूंक मुखार येतात. आनी सबार लोक थंयसर आसलो आनी तांचो जीव वांचयल्ल्या खातीर ताका सन्मान करतात. आनी तो व्हड थंयसर आसलो थोडो लोक पळोवन शिंडलर थंयसर उद्गारता, म्हाका हाच्या की बरें खरयेतें आसलें. आपणा कडेन आसलें बंगाराचें वॉच तो पळयता, हांवें घळाय केली. म्हाका हाच्या की बरें खरयेतें आसलें, हांवें घळाय केली. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या मुवीचो अर्थ ताचें जिवीत आनी ताणें निमाणें तें सांगिल्लें तीं उतरां
म्हाका आनीकी बरें करिये तें आसलें हांवें होगडायलें. आमच्या जिवितांत बरें करूंक आमकां जायते अवकाश मेळटात. आनीकल्याचें बरेंपण आनीकल्याक बरें करूंक आमकां मेळिल्ले अवकाश हांवें गळसिल्यात गी. म्हणल्यार सवाल आज आमी हर एकल्यानी विचारूंक जाय. मेळिल्ले अवकाश गळसे नासतना हांव सुरसुरे भोगून आसांगी. जावंक पुरो हांवें कुमोग केल्या, जावंक पुरो हांवें कांय पणी दिलां, आनीकल्याक बरें काम केलां, पूण अवकाश हर एक फावटी मेळटा आसतना म्हणजे अवकाश हांवें बरें करून गळसिल्यात की म्हणलें सवाल. हाच्या पयल्या वचपांत थंयसर आमोस प्रवादी ग्रेस्कायेक च्या संतोशांत थंय आसलेल्या लोकांक खंडन करता. थंयसर कितें आसलें, ग्रेस्त मनीस खातालो, पियेतालो, गम्मत मारनासलो आनी दुबळ्यांची तांकां परवा नासली. आनी असल्या संदर्भार तांचें तो खंडन करता. कांयच दुबळ्यांक कांय कुमोग करिनातल्या आपणाचेंच ग्रेस्काये विशयान लोभ दोनो आपुणूच बरें जावंक चिंतल्या त्या ग्रेस्तांक तो खंडन करता. आनी एक संदेश तांकां अख्रेक आयच्या वचपांत आमोस प्रवादी दिता. सुशेगाद आसल्ल्यांची मजा संपतली. कोण सुशेगाद आसात तांची मजा एक दीस संपतली. आनी भोव अपुरबायेचें थंयसर आमोस प्रवादी त्या लोकांक सत्रायेचीं उतरां थंयसर दिता. हाच्या सुवार्थेंत आमी थंयसर पळयता एक ग्रेस्त मनीस आसलो, ताचें नांव थंयसर पवित्र पुस्तकांत उल्लेख ना, आनी तशेंच दुबळो मनीस आसलो, ताचें नांव थंयसर सांगलां. आनी तो जावन आसलो लाजरस. आनी ग्रेस्त मनशान आपणा कडेन पयशे आसात म्हणून ताणें कितें केलें, घट्ट जेवण करतलो, गम्मत करतलो, ताच्या इश्टांक सांगात हाडटलो, आपणाचे पयशे आपणा खातीरच तो खर्चितलो. ताणें कितें आसलें ताचे कडेन तो संतोश पावनासलो, पूण ताच्याच बागलार ताच्याच मेजा पोंदा आसलो तो भिकारी आसलो तो लाजर ताका दिसलो ना. आनी तो केदाळा सुरसुरे भोगता. थंयसर मेल्या उपरांत तो थंयसर सुरसुरे भोगता. आपणे जिवितांत बरें करिये तें आसलें पूण हांवें करूंक ना. म्हज्या भावांक म्हजे भाव आसात तेय अशेच जियोन आसात, ते पुनी बरें जावन दीत म्हणून थंयसर अब्राहमाक तो सांगता. आनी मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, ह्या आयच्या वाचपांनी आमकां मेळचो संदेश असो. खंयसर म्हाका कुमोग करूंक अवकाश मेळटा, खंयसर म्हाका बरें करूंक अवकाश लाभल्यात, ते हांवें घोळसूंक जाय. आनीकल्याक बरें करूंक अवकाश मेळटा आसतना कांय पुनी म्हजे तावन बरें करूंक जाता जाल्यार हांवें करी जाय. होच प्रमुख संदेश आयच्या दोनी वाचपांनी आमकां मेळचो जावन आसा. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, सवाल आमकां आज विचारूंक आमी जाय. म्हाका मेळिल्ले अवकाश कितल्या मापान हांवें गळसिल्यात. आधुनीक संवसारांत आमी पळयत आसतना जायते फावटी थोडे फावटी संवसारांत जायते भिकारी मागतले आमकां पळोवंक मेळटात. जायते जण आपणाक हात पांय घट आसल्यारय मागचे आमी पळयता. आनी आपणाचें देव आमी चिंतूंक पुरो ताका दिल्ल्यांत आमी पाता करता गी वा आमी कांय सूख करता गी म्हण चिंतूंक पुरो. पूण देव पळयता मन.
देव पळयता काळीज. एक व्यक्तीचें बरें मन देव पळयता म्हणलो संदेश आमकां मेळटा. आमचें थंय बरें मन आसूंक जाय, आमचें थंय बरें चिंताप आसूंक जाय. केदळ आमचें थंय बरें मन आसा, बरें चिंताप आसा आनी एकल्याच्या कुमकेक आनी एकल्याच्या गरजेक पावोवंक म्हाका साध्य जाता. आयच्या दिसा म्हज्या जिवितांत असले जायते अवकाश मेळिल्ले आसा जावंक पुरो. एक घडीभर आमी नियाळ करया. खंयसर म्हाका मेळिल्ले अवकाश हांवें गळसी नासतना रावलां गी, म्हज्या उदारपणाक हांवें घड घडली आसा गी, हांवें म्हज्या जिवितांत आनी एकल्याक खुमो करूंक इन्कार केल्लें आसा गी. एक क्रिस्तांव जिवीत जियोंक आमकां सुरविल्ले क्रिस्तांव एक मेलफंक्त जावन आसात. धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत आमी पळयता थंयसर भावार्थी सांगाता मेळटले आनी थंयसर एकामेकाक ते वांटून घेतले. तांचे मदें दुबळो म्हणलो कोणूच नातलो. एकामेकाक वांटून घेता आसतना आपणा सांगता कितें आसा तें हेरांक दिता आसतना थंयसर संतोश आसलो आनी प्रत्येक तरान गरजेवंत म्हणलो कोणूच नातलो. आज आमी एकामेकाक वांटून घेवंक, आमचें उदारपण दाखोवंक तसो सोमी आमकां आदार दिवन दी म्हणून आमी मागया. आमेन. आमी उबी रावया. आमचो भावार्थ आतां आमी उसारया. सतमंथा देवाक सर पदवीधरा बापाक सरकारान पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या आस्पताक आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यावरी गरबे संभोवलो अंकार मिळये थान सलमलो पावस पलद काल ताणे कस असले ताका कुर्सा सोडलो तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसे सामेल्यांतलो परतून जिवन जालो सरकार सोडलो सर पदवीधरा बापाच्या उजव्याक बसला थंय जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनस करूंक येतलो सतमंथा पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचे बक्षाने कुडीचें जीवन बोन ससाचें जिवीत. आमेन. मुगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी उदार जावंक हेरांच्या कुमकेक आमी पावोंक तुमी आमकां आदार दी म्हणून आमी मागया. बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांच्या मिसावा मुखांत ह्या संवसारांत ग्रेस्त दुबळ्यामध्ये असलो अंतर उणो करूंक तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी राष्ट्रांची संपन्मुलां दुबळ्या धाकट्यांच्या उदरगते खातीर वापरून सर्वांक बुकेक खाण जेवण आनी रावूंक फावो तो आसरो तशेंच मुळावो गरजो सुदारसून व्हरूंक गरजेची मेटा काडूंक तांकां तुजे कृपेन बर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. उतर प्राये वरवीं दुबलिकाये वरवीं आनी पिडे वरवीं कश्ट तेल्या आमच्या भावा भयणींक त्यागा आनी मोगा वरवीं आदार लाभून तांकां तुज्या मोगाचो खरो अनुभव लाभून दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. परगांवांत वावुरतेल्या समेस्त सांद्यांक बरी भलायकी, मतीक समाधान, वावरांत तृप्ती तशेंच कुटुंबदारांचो मोग आनी हुस्को लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमचे रक्षण करतेल्या सोजेरांक आनी राखवाल्यांक तूं सदांच राख आनी सांबाळ. तशेंच आस्पत्रेनी आसऱ्यांनी सेवा दिवच्या वैजांक आनी सर सेवकांक बरी भलायकी दिवन सांबाळ म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या मेजा बावारी हजर जाल्ल्या आमी गरजेवंतांक कुमकेचो हात दिवन एका कुटुंबा भाशेन एकवटान जियोंक आमकां बरें मन दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्यो सर वैयक्तीक गरजो सुमयेच्या पांयांतळी आमी दवरया. सर्गींच्या मोगाळ बापा,
आता आम्ही उसारलेली सर प्रार्थना तू मानून घे. आमच्या जिवितांत आम्ही हेरांक कुमोकचे व्यक्ती आम्ही जावंक, आमच्या हातांतले हेरांक दिवंक आमकां तुजो आदार लाभय. हे मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. C9. Kaniko kibun ami ayam rata, wapun kita ketuka, bhakti padasu untuk Bapa, स्वीकार कर हे बापा. उदारपणी आम्ही गाणी करपिता, स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता. उदारपणी आम्ही गाणी करपिता, स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता. घे बापा काणिको, घे बापा काणिको. म्हज्या भाव बहिणीनो, म्हजे आनी तुमचे हे बलिदान सर्पदेदार देव बापाक मानता तसे जावन दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे आमच्या नेकपेसवेशा देवाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. कनवळ्या देवा, आम्ही तुका वोगतावन दई. जेजूच्या कुडी रक्ताचे बलिदान तू मानून घे. जाऊन दे आमकां सगळ्या देण्यांची निरंतर वोंती सर. हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवसूया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्वद्वेदर आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोन्ही दिसो आणि आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो, जिवीत नवे. आपल्या कसा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखली आमाचो मेस्तान जिवीत ससनाचे. आपल्या महिमेवन सर्गा प्रवेशा वरवीं उघडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आता देव सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुझी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र पवित्र, दळपारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय जय. मोज सर्गी तुका जय, मोज सर्गी तुका जय. बापा खरोच तू पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपले कुशेन कष्ट मरण सुसंगवेच्या आधी ताने उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सांग दिलो आणि म्हळे, हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पणची. तेच परी जवान सतस ताने खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याच सांग दिली आणि म्हळे, तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आणि ससनी करडचे हे रगत पातकांचे बोक्साने मेलच्याक तुमचे बसोत सुमेस्त मनशा बसोत ते वरावतले, हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सोगुट परगटूया. जेसू मेलो, जेसू जिवंत झाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जिवंत झाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणी उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका अधीन वचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पॉल आमच्या घोडी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिखा प्रितीमुखांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो पूर्वस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाऊ बहिणीची खाकूत कर. तांकां आणि तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्ता तुझे परसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरये देवाचे माये संगती, भगवान जुजे तिचो पती, भगवान धर्मदता, भगवान दांतोन आणि सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. हेरांच्या कुमकेक आमी पावोंक सोम्या आमकां सदांच आदार दी म्हणून आमी मागया. सोम्यांचे गेले मागणे संगत आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्याचे वेतांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे मरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या पवार्थाचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय राजवत चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसो. माया मग सगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. क्रिस्ताची
देवाची शिडये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकून कर. देवाची शिडये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकून कर. देवाची चिडये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दे. ही देवाची शिडी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शिडयेच्या जेवणाक आपोवनेला बल्ली आमी सर्वांक सुभागी. सुमया ते देवतऱ्यांचे म्हाका फोना देवतऱ्यांच म्हाका भलायकी मेळटली. D71. Sword mo sa
प्रार्थूया. जेजूच्या आणि आमच्या बापा, आमच्या आत्म्याच्या तशेंच कुडींच्या सर्व वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोगून दीक वखद जावन जशें ह्या रितीन जेजूचें मरण संभ्रमून तांतूं आमकां वांटो मेळ्ळा, तशेंच सरकार ताच्या वैभवांती आमकां वांटो मेळ्ळो. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वसनेयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Bagi posisi kurban, maram kam cedawa, amsyar semanatle, Bapa Putra dan Putera Amin.